दिव्यवाणी 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 मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे लागीं पिडेस्तांची मागणी ह्या सक्रामेंता विशीं उलोवंक आशेता. आदीं ह्या सक्रामेंताक कोंकणींत सांतुकसांव तें पोर्तुगेज उतर म्हणल्यार निमाणे घडयेर मरता म्हणटाना त्या मनशाक दिवचो, कित्याक मरच्या पयलें ताणें सक्रामेंत घेवन मरूंक जाय हें चिंतप आसलें. पूण वाटिकन दुसरी सभा जातात, वॅटिकन सेकंड कावन्सील जातात, हें सगळें चिंतप बदल्लें आनी आतां त्या सक्रामेंताक पिडेस्तांची मागणी म्हणटात, सॅक्रमेंट ऑफ द सीक. आनी हो सॅक्रमेंट एके पिडेंत एक पावटी दिवं येता. आतां चिंतुया, तुका दिसता तुज्या जिवाक रिस्क आसा, कितें जावं येता, तेन्ना तुवें हो सॅक्रमेंट घेवं. तूं एक ऑपरेशनाक वताय, मेजर ऑपरेशन, कितें जाता तें सांगूंक जायना, त्या वेळार तुवें हो सॅक्रमेंट घेतलो बरो. आतां ह्या सॅक्रमेंटाची बुन्याद खंय थावन येता? पडद्यान जेजू थावन. जेजूनच पळया कितल्या जाणांक बरी केली, तांची पिडा बरी केली हें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. आनी जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब म्हणटा, तुमच्या मदें कोण बरी ना जाल्यार तुमी धर्मसभेच्या वडिलांक आपोवंक जाय आनी तांणी येवन त्या पिडेस्ताचेर हात दवरून मागणें करूंक जाय आनी तांकां भलायकी मेळटली म्हूण तो म्हणटा. म्हणटच ह्या सॅक्रमेंट वरवीं मनशाक फकत आत्मीक भलायकी मात्र न्हय, कुडीचीय भलायकी मेळटा. म्हणून हो सॅक्रमेंट दिल्यार तो मनीस मरता हें चिंतप सारकें चुकीचें. तुमकां सांगता, हांव आतां तुमचे मुखार उलयतां मू, हांवें हो सॅक्रमेंट घेतला आनी आजून हांव जिवंत आसां. कित्याक एक फावटी थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र जेन्ना मिरामार आसलें लोयोला हॉलांत, दनपारां सुमार सांजेचें 4 वरांचेर हांव बसून काम करतालों आनी हांगा काळजान म्हाका दूख सुरू जाली आनी म्हाका दिसलें आतां हार्ट एटॅक जाता. हांवें थंय लागीं आसल्या आमच्या कामगाराक आपयलें, फादर मॅथ्यू म्हळ्यार आमच्या कोंकणी केंद्राचो डिरेक्टर, ताका आपयलें. ताका म्हणलें, फादर अशें अशें जाता, तूं पयलें म्हाका कुमसार कर. थंय कुमसार केलें. ताणें म्हाका पिडेस्तांचो सॅक्रमेंट दिलो आनी हांवें म्हणलें, आतां तुमी म्हाका हॉस्पिटलाक व्हरूंक जाता. व्हेलो. मागीर तें पळयल्यार सगळें करतच तें ना, हार्ट एटॅकाचें न्हय, पूण म्हज्या हांगा बोरी आसात पळय, रिब म्हणटात पळय, थंय सूज आसली देखून तें म्हाका तोपताली ती दूख भितर. आनी म्हाका दिसलें आतां कितें जाता म्हूण. बरें, कितेंय जावं, हांवें तो सॅक्रमेंट घेतलो म्हजे खुशेन. म्हाका कोणें तुवें घे म्हूण सांगना, हांवें म्हणलें म्हाका जाय म्हूण हांवें घेतलो आनी आज हांव जिवंत आसां. आनी हो सॅक्रमेंट घेवंक आमी भिवचें न्हय आनी घेतल्यार कुडीची भलायकी मेळटा हाची एक देख म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवली तें तुमकां सांगता. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र लोयोला हॉल मिरामार आसलें आनी एक दीस सकाळीं सुमार 10:30 वरांचेर, त्या वेळार हें ना, मोबायल फोन ना, आमचे कडेन आसलें लँडलायन आनी इंटरकॉम. आमचें बांदप सकयली माळे, सकयली हें ग्रावंड फ्लोर आनी वयली माळे. हांव वयल्या माळयेर ऑफिस म्हजें, हांव थंय बसून काम करतालों. म्हाका फोन केलो हांगा रिसेप्शनिस्ट आसा पळय, तिणें केलें, फादर तुमकां मेळूंक एकटी अस्तरी आयला. हांव सकयल गेलो. एकली बरी धडंग जिवाची दाटी मोठी इंग्लेज उलयता. तिका विचारलें, बाय कितें जाय? तिणें म्हणलें, फादर म्हजो बापूय बरो ना, हांगासर लागीं रायकर हॉस्पिटलांत आसा आनी
सारको मतीर येना सारको तुमी येवन ताका साक्रामेंत दिवंक जाय. हांवें म्हणलें बरें, म्हाका तूं 10 मिनटां दी, तयारी करता, जाय जाल्यार सकट हांव सांगाता घेता. बरें म्हणाले, तुमी वेळ घेया तुमचो. हांव कितें वस्तू जायचे, पवित्र कुंभार जायचे, पवित्र तेलां जायचे, पुस्तक जाय, तें सकट घेवन आयलो. आनी तिणें म्हणलें फादर हांवें कार हाडला, हांव तेच्या गाडयेन बसलो. तेन्ना ती म्हाका म्हणटा इंग्लिशीन, तिणें कितें इंग्लिशीन सांगलें तें हांव कोंकणीन सांगता. फादर एक समस्या आसा, प्रॉब्लेम आसा. हांवें म्हणलें बाय कितें प्रॉब्लेम आसा? फादर म्हजी आवय बापूय ती सांगाता जियेनात. हांवें म्हणलें आतां आवय खंय आसा? आनी आवय आतां हॉस्पिटलांत आसा बापाय लागीं. हांवें म्हणलें बरें. न्ही पूण फादर हो साक्रामेंत तुमी दितात म्हणून म्हजी आवयक कळूं नजो. हांवें म्हणलें कित्याक? ना फादर तिचीच भलायकी पाड जाय तर ती एक्सेप्ट करची ना. हांवें म्हणलें तुवें म्हाका सांगलें ती सांगाता जियेनात म्हणून. आनी आतां हो साक्रामेंत हांव दिता म्हणून तिका कळ्ळें जाल्यार तिची भलायकी कित्याक पाड जावची? ना हांव खंय तें मॅजीक करूंक येना. ना तें उपकारचें ना. ना फादर प्लीज, ना तिका सांगूं नजो. ती जबाबदारी म्हजी, तूं भियेनाका. हांव तिका समजावन सांगता. हांव गुटान कांय करूंक येना. तशें जाल्यार हांव येना. तुका आतां सांगता, हांव जबाबदारी घेतां, तिका सारकें समजायतां आनी साक्रामेंत दितां तुज्या बापायक. बरें म्हणून बरें आमी हॉस्पिटलाक गेले. तें चडून तुमी मेटा म्हणटात, आमी पावंडे म्हणटात, चडून वयर त्या कुडान गेलो. तो मनीस न्हिदला. तकली हे वाटेन, पांय हे वाटेन आसा, ते वाटेन वणत. धडंग जिवाचो बरो मनीस मतीर ना, पडलो, मोडें कशें पडलो. पूण स्वास घेता, स्वास भायर सोडटा. आतां ताका कुमसार करूंक जायना. कितें म्हूण कुमसार करचें? देखून ताच्या कानांत हांवें म्हजें तोंड घालून ताका सांगलें, बाबा तुजीं कितें पातकां आसा जाल्यार देव तुका बोगसून दी, देवा लागीं बोगसणें माग. कित्याक तुजी भलायकी बरी ना, कितें जाय सांगूं नजो, माग म्हूण ताका परत्यान ताच्या कानांत सांगलें. कुमगार तरी दिवंक जायना, कित्याक तो तोंड उक्तें करिना आनी मतीर ना. हिका समजायलें आवयक अशें करता तुवें काय ना आनी तुमी मागणें करा ताजे पासत म्हणून सकट समजायलें. ताका पवित्र तेलांनी माखलो, सगळें मागणें केलें, त्या गांवकूय बेसांव दिलें. आनी तिणें म्हाका पाटी आमच्या कोंकणी केंद्राक हाडून सोडलो आनी तिणें म्हाका देव बरें करूं म्हणलें. 2 दिसां उपरांत सांजेर म्हाका उगडास आयलो. 2 दिसां आदीं हांव रायकर हॉस्पिटलांत गेल्लो. त्या पिडेस्ताक साक्रामेंत दिवंक कितें जालें काय, आसा गी बावडो सरलो काय पळया म्हणून हांव चलोवन गेलो. चलोवन वयर परत्यान तें पावंडे चडून वयर गेलो आनी हांव तें कूड जाणा खंयच्या कुडान. दार इल्लेशें आड आसलें. आतां हांव नेणा त्या कुडांत आतां तो आसा वा दुसरे आसात म्हाका कशें कळचें? देखून हांवें अशें दाराचेर मारलें. दाराचेर मारताच ताची धूव येता. तिका पळयलें, म्हाका पळोवन हांसली. गेलो भितर गेल्यार म्हाका अजाप जालें. ज्या मनशाक साक्रामेंत दिल्लो, पेडेस्तांचे साक्रामेंत दिल्लो, तो मनीस बसला बरो खाटयेर आनी म्हाका पळोवन म्हणटा इंग्लिशीन, देव बरें करूं फादर, देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे हात घट धरता. हांवें म्हणलें आसूं दी म्हणलें. तो म्हणटा तुमी आयले आनी तुमी म्हाका पिडेस्तांचो साक्रामेंत दिलो, बेसांव दिलें आनी हांव बरो आसा फादर म्हूण परत्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांवें म्हणलें जावं दी बाबा, देवान केलां सगळें. आनी मागीर तो म्हाका म्हणटा फादर ही म्हजी बायल, ही म्हजी धूव, हांकां दिसलें हांव मोरतां आनी म्हजी धूव
तुमकां आपोवंक गेली आनी तुमकां आपोवन घेवन आयली. फादर, ती कित्याक तुका आपोवंक गेल्ली जाणा तुवें? म्हणल्यार म्हाका साक्रामेंत नासतना हांव मेलो जाल्यार आमच्या गांवचो लोक कितें म्हणत न्हय वय, पण तांकां लज जातली त्या उद्देशान ती गेल्ली. तितलेंच न्हय फादर, ही दोगांय म्हजी आस्त भितर घालूंक राखून आसली. हांव आतां कितें म्हणूं? हांसूंक न्हय, रडूंक न्हय. आनी हांव तांकां दिसलें हांव मरतांच. दिसलें फादर, तूं आयलोय आनी म्हाका तुवें वाचयलो, तुवें म्हाका जीव दिलो. तुका देव बरें करूं फादर. अरे हांव अमक्या कडेन रावतां, हांव एकलोच रावतां फादर त्या घरांत. हांव नेवीचो ऑफिसर फादर, काम करता, आतां रिटायर्ड. फादर, तुमी केन्नाय या म्हज्या घरांत, म्हजे घराची दारां तुमकां उक्तीं आसात. तांचे मुखार वो म्हणटा, आतां कितें करचें? ती वगो वचप आनी म्हज्यानी कांय म्हणूंक जायना, कित्याक तांकां दुखत न्ही. हांव आसूं दी म्हणलें, जावं दी, तूं आतां बरो जालो न्ही बाबा, देवा कारगां दी. आनी परत्यान तांकां हें बेसांव दिलें आनी हाका हें बेसांव दिलें आनी हांव फाटीं घरा आयलो. वाटेर हांव चिंतूंक पडलो, पळया तांचो उद्देश कितें आसलो? ताची आस्त सगळें कितें आसा पळय भाट भितर घालचें, पूण भितर घालचें तें मेळटाच तांकां, तें खबर आसा. तो मेलो जाल्यार तें मेळटातच, पूण मरचे आदीं ताका एक दिव्या, ना जाल्यार लोक कितें म्हणत आमकां. म्हूण तो बरो आसतना तांणी आस्पत्रेक जेन्ना ताका हॉस्पिटलाक हाडलो पळया, तेन्ना तांणी म्हाका आपोवंक जाता आसलें न्ही, तेन्ना आपोवंक ना तांणी. ती निमाण्या वेळा पर्यंत रावली. आतां तो मरताच म्हूण तांकां दिसलें, आतां दिव्या. पूण तांणी चिंतूंक ना, हो साक्रामेंत ताका दितच तो मनीस बरो जातलो, ताची भलायकी ताका मेळटली, हें चिंतूंकूच ना. त्या मनशान चिंतूंक ना, कित्याक म्हळ्यार तो मतीर नासलो. पळया, हांव तुमकां एक सांगूं सोदता, म्हणल्यार हो साक्रामेंत दिलो म्हणटच तो मनीस मरता अशें म्हणूंक जायना. आनी हांवें पळयलां, हो साक्रामेंत दितच कितल्या जाणांची भलायकी बरी जाल्ली आसा, मरता म्हण आसली मनशां आनीक थोडो काळ वाचल्यां. पूण ताची सांगता हांव तुमकां दुसऱ्योय देखी दितां, पूण नांव सांगना. म्हाका आपयतात आनी ती मनशां पिडेस्त मतीर आसात. हांव तांकां पयलें विचारतां, पळय हांव तुका हो साक्रामेंत दिवंक आयलां, हांव तुका दिवं गी? नाका म्हणलें आसात. दादले मनीस मात न्ही, बाल मनशांय आसात, स्त्रियो आसात, नाका म्हणटात ती. फादर नाका, हांव बरी आसा, म्हाका कुमसार करा आनी कुमगार दिया साक्रामेंत. म्हणल्यार एक चुकीचें चिंतप. आनी तांणी नाका म्हणटच हांव म्हज्यान फोर्स करूंक जाता ना, हांव खंयचो मनीसच न्ही. कित्याक म्हळ्यार साक्रामेंत आसा पळया, तें मॅजीक फॉर्मुला न्ही. तो खुशे मनान घेवंक जाय तुवें. तुका तें मन आसूंक जाय. तुका दिसूंक जाय बाबा हांव हो साक्रामेंत जेजूच्या नांवान घेतां. म्हाका म्हजी भितरल्यान म्हाका पेखवणी मेळूंक जाय, हिली मेळूंक जाय. ह्या मनान मात घेतल्यार मात्र त्या साक्रामेंताक मोल आसा. आनी ती मनशां हांवें पळयलें, एकटी तरी स्त्री 2 दिसां भितर सरली मागीर. पूण म्हज्यान कितें करूंक जाता? तिका नाका न्ही, तिका नाका जाल्यार कसो दिवं येता, अशें आसा. पूण चडशें हांव गोंयांत पळयतां, आपोवंक येतात केन्ना जाणा तुवें? तो मनीस मतीर ना. मतीर नासल्या वेळार आपोवंक येतात साक्रामेंत दिवंक म्हणून. पूण जायते फावटी हांव गोंयांत लोकांक सांगता, मनीस मरता वरेक रावा नाकात. तो भलायकेन, तो वा ती भलायकेन बरी ना आनी जिवाक रिस्क आसा. येया, खंयचें ऑपरेशन तुमी वेतात, ऑपरेशन थिएटरांत कितें जातलें तें सांगूंक जायना, गॅरंटी ना. त्या वेळारय तुमी हो साक्रामेंत घेवं येता. कित्याक हो पिडेस्तांचो साक्रामेंत, हो मरतल्यांचो साक्रामेंत न्हय, हें तांकां हांव समजोवन सांगता. पिडेस्तांचो साक्रामेंत, त्या पिडेस्ता खातीर मागतच हो साक्रामेंत ताका दिल्ल्यान त्या मनशाची भलायकी बरी जावं येता. आतां एक मनीस भलायकेन आसा आनी हार्ट एटॅक जावन मरता, ताचें कितें? ताच्यान थंय कांय करूंक जायना.
कित्याक कोणें चिंतूंकूच ना त्या मनशाक आतां काळजाचो कितें आघात जातालो हें चिंतूंक ना. त्या वेळार थंय साक्रामेंत दिवचे सवालच उदेना. पूण भलायकी बरी ना, हुस्को करची तसली आसा, त्या वेळार तुमी खंयच्याय विगाराक आपया. तुमचो विगार ना जाल्यार शेजारचे विगार आसात, दुसरे आसात, खंयचोय पाद्री ना म्हणचो ना, कित्याक अमकोच जाय अशें कांय ना. कित्याक ती एमर्जन्सी आसता, खंयच्या वेळार कितेंय जावं येता. वेळ काडूं नये आमी ना आनी फाल्यां दिवया, परवा दिवया, ना तशें रावं नाकात. तुमकां दिसता त्या मनीस बरो ना आनी तो मनीस मागता आपणाक हो साक्रामेंत दिया, नाल्यार त्या मनशाक तुमी समजोवन सांगात आनी हो साक्रामेंत दियात. कित्याक ह्या साक्रामेंतांतल्यान देवाक जाय जाल्यार गूण करची ताकत कोणाक आसा? सर्वेस्पर देवाक मात्र. आनी ताका जर गूण दिवंक मन ना, तो त्या मनशाक व्हरतलो, ती ताच्या हातांत आसा. पळय, आमचें जिवीत, आमचें मरण आमच्या हातांत ना, तें देवाच्या हातांत आसा. म्हणटच आमकां कथोलिकांक ही एक हांव कितें म्हणटा, एक बरो सुयोग आमी हो साक्रामेंत जेजून स्थापन केल्लो साक्रामेंत घेवन ह्या संवसार वेचे आदीं, सांडून वेचे आदीं आमकां मेळ्ळो जाल्यार हें आमचें केदें व्हडलें भाग. हांव म्हणटा हो साक्रामेंत फकत आत्मीक पेकोवणी मात्र न्ही, कुडीची पेकोवणी दिता. देखून हो साक्रामेंत घेवंक कोणेंच भिवचें न्हय अशें हांव स्पश्टपणी म्हणटा. हे म्हजे विचार तुमचे मुखार दवरूंक म्हाका दिव्यवाणीन एक सुयोग दिल्ल्याक दिव्यवाणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिव्यवाणीक लागून म्हजे कांय विचार तुमचे मुखार दवरूंक म्हाकाय हांगासर आपोणें आसता. आनी आयकतल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिव्यवाणीक तुमचो सहकार गरजेचो. तांकां तुमचो तेंको दिया, जाता तितलो सहकार दिया आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी आमचो तुमचो मोग असोच आसूं आनी वाडत वचूं. दिव्यवाणी